Just imagine. नमस्कार इष्टानो आणि जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन तुमचे स्वागत. इष्टानो, आयचो एपिसोड म्हणजे स्पेशल असो कित्याक तर तुम्ही पळयता आसतले पावस पयलीं सुरू जालो, मागीर पावसान ब्रेक घेतलो आणि आतां पावस सोंपच्या टायमार भरपूर पावस पडपाक लागला आणि सगळे कडेन थंडी, सगळे कडेन जोर. कोल्ड म्हणटा तो कॉमन जाला म्हणून ताका कॉमन कोल्ड म्हणटा. सगळे कडेन थंडीचें वातावरण आणि आयचो हो आमचो एपिसोड सुद्दां तुमकां त्या थंडेचो, त्या फाशणांचो, त्या दम्याचो, त्या खोकलेचो तुमकां फील दिवपी हो एपिसोड आसा. थंडेचो फील दिवपी हो एपिसोड नंबर 40. इश्टानो, थंडीचे जशे कांय डिसबेनिफिट्स आसा तशे थंडेचे बेनिफिट्स सुद्दां आसा. आतां सपोज तुमकां थंडी जाली, तुमचो असो नाकी आवाज जालो, इमिजिएटली खंयच्या तरी रिकॉर्डिंग स्टुडियोन वचपाचें आणि सोमते मुकेश नाल्यार मागीर आतिफ असलम नाल्यार तो आशिकी टूतलो नवो हिरो, ते नवो कोण सिंगर, तेज्या आवाजान रिकॉर्ड करून घेवपाची. कित्याक मागीर तो आवाज येना हा काडल्यार सुद्दां. फॉर एग्जाम्पल पळया, थंडी जाली काय मुकेशाचो हरशी आवाज काडपाक जायना, पण थंडी जाली काय मुकेशाचो आवाज कितलो इझी. पळया, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला. कितें हे पळय नाकी आमकां नॅचरली येता, तो काडचो पडना. आतिफ असलम सुद्दां नॅचरली येतलो पळय. ये दूरिया जीने न दे, हाल तेरा मुझे क्या पता, ओ जाने जा. असं. आणि आशिकी टूतला आता लेटेस्ट सिंगर, क्योंकि तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, आओ तुझ्याशिवाय राहो शकना, तुझ्याशिवाय की रे माझी आस्पद, कित्याक तूच आसा माझी आशिकी, अब तुम ही हो. ना म्हणटा माझे गायन. आणि इश्टानो, हो जालो दुसरो भाग. आता आमचो जस्ट इमॅजिन मेन एपिसोडांतलो हो भाग कितें की ह्या आठवड्यान लालू प्रसाद यादवाक 5 वर्साची कादय फावो जाली. 17 वर्सां पयलीं तेणें चारा घोटाला म्हणून स्कॅम केल्लो. त्या स्कॅमान कोर्टान ताका 5 वर्साची कादय फावो केल्या. आतां कादय फावो केल्या आनी आतां वचपाच्या मदल्या राती तेणें एक इंटरव्यू दिल्लेली. ती इंटरव्यू तेजे आमकां थोडे एक्सेप्ट्स मेळ्ळ्या. लालू प्रसाद वयच्या पयलीं कितें म्हणटा. Just imagine. अबे क्या कर रहे, तो क्या बात कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर किधर है? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, सब कुछ उथल पुथल हो गया है. और देखो क्या कर रहा, तो चारा घोटाला का चारा हमने अकेले थोड़े ही खाया है. चारा घोटाला का चारा हमने अकेले थोड़े ही खाया है. ससुरा श्रीवास्तव और तिवारी ने भी तो 1-1 करोड़ हथियाया है. चारा घोटाला कुर्सी ले गया हमरी. 17 साल पहले का बात है. चारा घोटाला कुर्सी ले गया हमरे. 17 साल पहले का बात है. अभी हमको काहे फंसाया? कांग्रेस ससुरी का नाथ है. लालू जी, अभी आप 5 साल के लिए अंदर जा रहे हैं. राबड़ी जी के लिए क्या संदेश है? देखो राबड़ी, अब तो 5 साल के लिए जा रहे हैं जेलवा में. राबड़ी अब तो 5 साल के लिए जा रहे हैं जेलवा में. बहुत टाइम लगेगा मिलने को बेलवा में. स्कैमवा किए रहे खेल खेलवा में. चारा घोटाला में और थोड़ा थोड़ा रेलवा में. Just imagine. मित्रांनो, खूप दिवस झाले वावडे उठ्ठालो की नरेश सावळ बिचोलचा. मित्रांनो, खूप दीस झाले वावडे उठ्ठाल्यो की नरेश सावळ बिचोलचो आमदार आसा पळय, त्याचे ऑफिस वता म्हणून. आणि कितें माती गोबर अफवाय उठयल्ल्यो कोणे. आमी इमॅजिन करून करून सामके कन्फ्यूज झाले. मागीर म्हटलें चल पास ये किया, चल नरेश सावळाकूच डायरेक्ट विचारया कितें खरें आनी कितें फटींग तें. सारकें दूध का दूध और पानी का पानी और दूध में पानी. Just imagine. नरेश बाब, खूबश्यो अफवा वावड्यो आयकून आमी थकले. तूच आमकां क्लियर कट सांग पळोवया, बिचोले पॉलिटिकल सिट्युएशन कशें कितें आसा? येता त्या एसेंब्लीक तुजें धोरण कितें आसतलें? अरे सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार तुमकां चवथीच्यो हार्दिक परबी मरा.
आणि पयलीं गजाल म्हटल्यार हो प्रश्न तुमी म्हाका खूब पयलीं विचारपाक जाय आसलो मरे. आतां कितें विचारता? अरे कितें जालां सद्या BJPचे 4 ग्रुप जाल्यात मरे. मिक्स भाजी जाल्या मरे बिचोले. अरे ते BJPचे 4 ग्रुप जाले. एक तो मनूचो आणि एक तो शिल्पाचो मरे. तिसरो म्हाजो आणि चवथो तो राजेश पाटणेकराचो. आता ताका सपोर्ट करतात मरे लोक भायल्या भायर. अरे तो रावता खंय मरे, एक्टीव जालो मरे तो. अरे गंभीर विचार केलो मरे एक दीस. हे इंडिपेंडंट आणि BJPच्या नादाक लागल्यार ना लागल्यार बरो. कार्यकर्ते म्हणपा लागले मरे म्हाका. अरे ते म्हणपा लागले चल तू MGPन चल म्हणे. MGP वाडयतात मरे. अरे MGP वाडयतात खंय मरे. अरे त्याचे मुख्य कारण सुदीन ढवळीकर PWD मिनिस्टर मरे. सामको घट मरे. ते म्हाका ऑफिस दिले मरे बांदून तेणी 10 लाखान. ते उडोवपाचें आहा मरे. अरे ते सांगतात मरे BJPचे ते ऑफिस पडोंक पावला ते उडोवया म्हणटात मरे. 10 लाख खर्च केला मरे ताका. हांव BJPन आतां म्हाका MGPन गेला बरो मरे. हांव आतां MGP हांवें मये आनी हें काडटा मरे. शिरोडा सीट काडटा खंय मरे बिचोले धरून. अरे ते वाडयतात मरे. पयसो उरता खंय मरे सुदीन. अरे हांव वयता मरे MGPन वयता मरे. अरे MGPन हांव 19 तारखेक 19 डिसेंबराक MGPन वयता मरे. आनी हांव तुका भितरलें कितें म्हूण सांगू. आमी MGPन वयतले आनी आमी तो सीट खेचून हाडटले हे उतर दिता बिचोलकारांक. अरे भाऊसाहेब बांदोडकर की जय म्हणपाचें मरे. Just imagine. इश्टानो, माये मोगाचो तुमचो प्रुडंट 2 ऑक्टोबरा दिसा 7 वर्साचो जालो. 7 वर्साचो. अंदू प्रुडंट 7 वर्साचो जालो. आमची एनिवर्सरी दर वर्सा भशेन व्हडा दबाज्यान आमी मनयली. तर सांगपाचो मुद्दो असो आसा की जे जे पॉलिटिशियन, MLAs, मिनिस्टर्स, बिझनसमॅन आणि प्रतिष्ठीत व्यक्ती समाजातले ह्या फंक्शनाक येयल्ले प्रुडंटाच्या 7व्या एनिवर्सरीक. पण ते सगळे आपल्या भितरूच त्यांचे आपले कितें आहा पळय तेच. तुजी एनिवर्सरी आसूं जाल्यार आनी कितें आसूं, तेंचे कितें आहा पळय तेच चल्लां. हांव कितें म्हणटा पळय ते तुमकां हो सेगमेंट पळयतूच कळटलें. मुद्दम पळया. Just imagine. अरे तो गुरुदास सावळ कितें विचारता पयला. PSI पोस्टा वयरसून हांव तुजेर बेजार आसा काय म्हणून. सावळ एक गजाल सरकार शाबुता तो काय बेजार ना. ताका सांगलाय फुडल्या वर्सा आनीक 4 पूल बांदया म्हणून. हॅलो चीफ मिनिस्टरान वयल्या वयर हात दिलो. हॅलो सगळ्यांक नमस्कार. अरे हो येयलो जाल्यार हांव वता. एक म्यान में 2 तलवार कशी. म्हाका एकदां तरी GCA प्रेसिडेंट कर आनी पळय. सदांच तुमी बाळगूच दवरतले. आमकां चान्सूच मेळपाचो ना आनी आमचे कडेन काम जायना म्हणटले. कितें म्हणटा सारकें न्हू. ना मेळचें तुका. मनू दोतोराक GCAचो चेअरमॅन कर. कळ्ळो न्ही. काटेरी मुकुट म्हणजे कितें तें. शेखर तुका सांगलां मरे पयलीं. तुका ह्युमन रायट्स कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन करता. अनंत शेट्टीक जाय जाल्यार फाटीं घेवपा लायता. GCA हांव जाय जाल्यार सुद्दां बाळगू कडच्यान काडूं शकना. जाणा ते वयरच्यान सगळे. सांग दिगंबर सांग ताका मातशें. पळय शेखर, म्हज्या टायमार सुद्दां बाळूक जाम करपाचो यत्न केल्लो हांवें. हांवें नार्वेकराची फायनान्स मिनिस्ट्री काडून घेतलेली. याद आसा मरे तुका. कळ्ळें नार्वेकर इज द बॉस. नार्वेकर द बॉस. ना ना तसो विसरूंक ना. प्रुडंटाची 7वी एनिवर्सरी. प्रमोदाक कालूच जाय शॅम्पेनाची बाटली पावयल्या. अरे बरें वता हांव. ग्रुप 9ची मिटींग अटेंड करपाक जाय रातची. म्हणजे चाय CM वांगडा आनी डिनर ऑपोजिशन लिडरा वांगडा. आयज दोतोराच्या जाग्यार उडयता. अरे हांवें वता म्हणून बेश्टेंच म्हटलेलें. CM फुड्यान आसत जाल्यार कांयच खावपाक मेळना. CM मजाचो रावचें पडटा. ए लोकशाय हार्दिक अभिनंदन. आज क्लिनिक ओपन काय बंद. अच्छा पुलिस पे न्यूज़ बनाने वाले रिपोर्टर को दिखा सकते हो हमें. वो तो आपको देखते ही भाग गया सर. अरे बाबा तू सांग पारीकरान आयज मेरेन कितू केलो हा. लाडली आणि घरलक्ष्मी, कासिनो आणि गॅमलिंग. पारीकर ब्ला 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 ब्ला. पारीकर ब्ला 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 ब्ला. पारीकर ब्ला 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 ब्ला. पारीकर ब्ला ब्ला ब्ला. पारीकर ब्ला 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 ब्ला. पारीकर ब्ला ब्ला. आत्ता कोणी तरी सांगले मायकल लोबो येऊन गेलो म्हणून. सामके काळजान सू जाले. सामके सांभाळून जस्ट इमॅजिन पळयता. फुय रे चोर मरे तो. एक नंबर फटींग मनीस तो. फंक्शन कशें आसपाक जाय म्हाज्या प्रशस्त आणि राजबेंडे. अरे CM बी दिसला. येयल्लो बी हांगासर. मेळत ना मरे म्हाका. कॅटा करीता. हांव सोदता ताका विचारपाक एसेंब्लीन खंयचे प्रश्न विचारून कितले विचारूं. CM येयल्लो हांगा. CM येयल्लो. हाय हॅलो CM येयल्लो. लोकसभेक उबो रावता. तेको आसूं न्ही तुमचो. लोकसभेक उबो रावता. सांबाळून घ्या. शी तुका मोठें थँक्यू. तूं जर फाटीं सरना जाल्यार म्हाका सावथ गोवा लोकसभा टिकेट क्लेम सुद्दां करपाक मेळची नासली.
हांव आयज तुमचो गुड फ्रेंड सामको. नमस्ते बहन जी. कैसी है आप? अरे बहन जी सुनिए तो. अजी हाँ बहन जी सुनिए तो. भला ये दिन की चमकार इतनी चमकदार कैसे? आणि हे जे सगळे हांगासर जे आसा जे लोक आसा जे अशे खुर्च्यो जे आसा टेबलां आसा भाजी आसा बटाटवडे आसा अशे स्टाफ आसा प्रोडंटाचो स्टाफ आसा हांव आसा रितेश आसा मिलिंद आसा सगळे आसा सगळे जे सगळे जे आसा. नेक्स्ट कावंटर पॉयंट टू आं. हे सिरियसली सुपर हिट जातलो. घे तूं म्हाका. बेश्टेच मातशे हात दियात. फक्त 15 अनस्टार्ड क्वेश्चन्स आणि 3 स्टार्ड क्वेश्चन्स विचारपाक मेळटले. बेश्टेच आवाज करचे न्हय. BJPचे मेंबर बसल्या खाशा बरोबर नोट केलो हांवें. बेश्टेच बसचे न्हय. टॉकिंग टू सुरेंद्र फुर्ताडो नॉट टू मनोहर पर्रीकर. टॉक प्रॉपर्ली विथ मी. डोंट फूल विथ मी. आय नो हाऊ टू ट्विस्ट आर्म्स. गिव मी होम मिनिस्टर. गिव मी CM. गिव मी पेंशन. गिव मी गोवा. गिव मी एवरीथिंग. अरे जायना मरे. अरे कशें सरकार पडना मरे. तुवें सोडून दिलें हांवेनूय सोडून दिलें. 5 वर्सां कंप्लीट करुया. कितें म्हणटा? चर्चिल येयलो रे. Just imagine. सो अशी जाली आमची 7वी एनिवर्सरी जस्ट इमॅजिनान. सगळे आपापल्या विश्वान रममाण आसात. आमी कितें करुया आमी वेगळ्याच एका विश्वान या आतां. तो विश्व म्हणजे कमर्शियल वर्ल्ड म्हणटा तेका. ब्रेक. कमर्शियल एडवर्टिजमेंट्स. एक ब्रेक घेवया बारीकसो. Just imagine.